सुरवातेक उबी रावया. तुझे उदर आयकून जिवीत आमचे सारके बदलून एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. आमचे जिवीत तुका भेटून सगळ्या वशाक सोडून सोडचें. एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो हो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी बागयोन फ्रांसीस शावेराचे परबेक तयारी करीत आयल्या. आयज हे तयारेचो निमणो दीस. आयच्या शेवटाच्या नोवेनाचो विशय पिडेस्तांची काळजी घेवन पेकोनी हाडटले सेवक आमी. बागयोन फ्रांसीस शावेर आमचो गोंयचो सायब. ताची उमर कूड आमच्या गोंयांत आसप म्हणल्यार आमकां गोंयकारांक हें एक बागूच. ह्या दिसांनी ही उमर कूड दाखोवणे खातीर काथेड्रलांत दवरलेली आसा. हे कुडीक लागून आमचो बावात जिवाळ जिवो जाता. बागयोन फ्रांसीस शावेराक पिडेस्तांचो केरीत मोग आसलो. ताचे सवें आपली सेवा अर्पण करून म्हणल्यार जेजूच्याच पावलांनी चलप अशें तो मानतालो. आयच्या ह्या नोवेनांत वांटो घेतना आमी पिडेस्तांची काळजी घेवन पेकोवणी हाडटले सेवक जावंक ह्या मिसा बलिदानांत देवाची कृपा आमकां मागुया. हो दीस आमी केरीत भाशेन मोठवाशी भयणां खातीर भेटयल्लो आसा. आमच्यो सिस्टर्स आसात तांचे पासत आमी केरीत भाशेन मागुया. आपल्या वावरा वरवीं जायते पावटी पेकोवणीचे सेवक ती जातात. तांच्या वावराचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमी पातकी म्हूण ओळखून आमच्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं सांगाताक म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे पासत घेवन सदांच आंकवार सगल्या आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Christ
प्रार्थुया. ओखेरीत भाशेन वेळ आमी आमची मागणी देवा मुखार दवरचो. आमचे दोळे दांकुया आनी आमच्या काळजान आसलेले आवंडे हुस्के मागणी हे वेळार भगवंत फ्रांसिसाचे मदतीन देवाच्या हातीन घालुया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाल बापा, तुझ्या पुता जेजूच्या येण्याक आमी ओतरुकून रावोशें कोर आनी तो आमच्या दारार मात्तलो तेन्ना प्रार्थोन करून जागृत रावलेली आनीक ताची वाखाणणी गावून आसतना आमी ताका मेळूंक निर्मो. आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. इसायेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. या फुडें सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत सगळ्या पर्वतां वयर सरतलो आनी सगळ्या दोंगरां वयर उबारलेलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां तांचेशी चोडून वेतलीं, इस्पा भायर पोरजा तांचेशी येतल्यो आनी त्यो अशें म्हणटल्यो, येयात सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरान वचुया. तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलूंक पावतल्या. कित्याक सियोना थावन येतली समूर्त आनी जेरुसल्या थावन सर्वेस्पराचें उतर. राष्ट्रां वयर तो राजवट चलयतलो आनी जायत्या राष्ट्रांची नीत करतलो. ही राष्ट्रां आपल्यो तोरवारी मोडून नांगोर करतलीं आनी आपले भाले मोडून कोयत्यो करतलीं. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तोरवार उबारची ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना. देवाचें उतर हें देवाचे वडकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. म्हणुया, सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटांच केदो व्हड संतोस म्हाका भोगलो. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. आमी पावल्या जेरुसल्या, तुज्या दारवंट्यांचेर आमचीं पावलां, तुजे भितर रिकले आमचे पांय. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. मजबूत एकेच बांदावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसलें. थंयचोर कुळां चडून येतात, सर्वेस्पराची कुळां तीं. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. सगळींच म्हजी भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता, शांती तुमकां. सर्वेस्पर आमचो देव हांगा ठिकाण करून आसा देखून तुका बरें मागता. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. दोलबारांच्या सर्वेस्परा आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडूं दी
आनी आमकां सोरवण मेळटली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका आसूं. जेजू कफरनावान भितर सरलो तेन्ना फुडें सरून एका शतापतीन ताका परतून मागलें, साईबा, म्हजो साकोर घरांत आरीन पडलेलो आसा आनी एकदमच वळवळटा. जेजून ताका म्हळें, हांव येतां आनी ताका बरो करता. परती पळोवन शतापतीन म्हळें, साईबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो साकोर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्यांच्या हाताखाल आसा आनी म्हजे काल शिपाय आसा. आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगता, वोस आनी तो वेता. दुसऱ्याक ये आनी तो येता. म्हज्या साकराक अमकें कर आनी तो करता. हें आयकून जेजू जबर आजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतल्यांक ताणें म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, येदो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायेलान मेळोंकूच ना मू. हांव तुमकां आनी एक सांगता, उदेंती आनी अस्तमते तावन जायते जनां येतलीं आनी अब्राहम, इसाक आनी जाकोब हांच्या सांगाता सर्गींच्या राजान जेवणाक बसतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. प्रेदेच्या बाबा भयणींनो, आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा पिडेस्तांची काळजी घेवन पेकोवणी आडटेले शेवक आमी. असलीच एक गोडणी बाग्योंत सांत फ्रांसीस शावेराच्या जिवितान घडलेली तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आमी जाणाव सांत फ्रांसीस शावेर एक नुन्सियो कसो, एक वडील कसो आमच्या शारान आसलोलो. ताणें आपल्या कुडींत वो ऑफिसांत रावन जायतें काम करचें आसलें, कित्याक जायते देशांचो कारबारी वो नुन्सियो कसो तो वावुरतालो. पूण जायते फावटी प्रवचन कोत्ताना दोर्याचे देगेर खंयच्या जागांनी तो मेळटालो. आपले कुडींत वो ऑफिसांत तो आसनासलो. तसोच हॉस्पिटलांनी जाय तो वेळ तो सादतालो. आनी असो एका दिसाक तो हॉस्पिटलान गेलो तेन्ना ताका एक पेशंट मेळ्ळो जो जायत्या गायांनी भोल्लोलो, कोडां कशीं जाल्लीं आनीक सगळें आंग ताचें मातयेरीन भोल्लेलें आनीक वास ओ गान ताका मात्ताली. तेन्ना ह्या दुयेंतीक पळयतूच ह्या दुयेंतीन ताचे लागीं मागलें, प्रार्थलें, म्हजी हार्ट होरोप, कित्याक म्हाका हांगा एकदम दुखता आनी तुवें म्हजे हात पावनात. आनीक बाग्योंत फ्रांसीस शावेर तें आयकना जाल्या भाशेन केलें, कित्याक ताका कितें भाशेन ह्या मनशाची वीट येताली. आनीक मागीर हो मनीस पोत्तून ताचे लागीं मागता म्हूण ताणें आपली नदर दुसरे सायडीन घाली. ताका पळोवंक पासून ताका नाका आसलें. तरूय आसतना तो ताचे लागीं मागता देखून ताणें दुसरी वाट दवरली, मुखार गेलो. आनी मुखार वेतगूच ताच्या काळजान ही जाप जाली,
तुजें जिवीत म्हजे सेवे खातीर विचून काडलां तर ह्या पिडेस्ताकाची सेवा दिवंक तुका वीट आयली. यू हॅव चोजन अँड गिवन युअर लायफ टू सर्व मी अँड यू आर निग्लेक्टींग दिस सीक पर्सन. असो ताच्या काळजान आवाज जालो. जेजूचो कसो संदेश ताच्या कानार पडलो तेन्ना फाटी फाटीन धांवून येवन ह्या मनशाची ताणें चाकरी केली, सेवा केली. आनी म्हणटात आपणाकूच एक लिसांव कशें शिकोवंक ताची मातयेर द पास आपल्या जिबेर ताणें दवरली. कित्या पासत ताणें केलें? कित्याक ताणें निश्चय केलोलो. सांत इग्लेशाच्या उतरांनी वॉट प्रॉफिट्स अ मॅन इफ ही गेन्स द होल वर्ल्ड अँड फॉफिट्स हीज ओन लायफ. कित्याक उपकारता मनशान जरी तर जिखलो आख्खो संवसार आनी विबाडलो आपलो जीव आनी देखून ताचे सेवेक ताणें आपलें जिवीत ओरपिल्लें. तो जावन आसलो ताचो गुरू. ताची पावलांनी तो चलूंक सोदतालो आनी देखून पिडेस्तांची सेवा करप एक जेजूचें काम कशें तो कोत्तालो. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता टेकन फ्रॉम मॅथ्यू 8 द होल चॅप्टर टॉक्स अबाउट हिलींग. जेजू ह्या 8व्या आवेसोरान मातयेवाच्या बरो करीत वेता. सकाळीं लागता एका लेप्राक तो बरो कोत्ता. मागीर ह्या शीतपदीच्या चाकराक बरो कोत्ता आनी बरो करीत वेता. कितलेय भासांचे दुयेंस आसलेले ताजेशी वेतात आनी तो तांकां बरें कोत्ता. म्हणजे जेजू नाजारेताच्या गांवांत आसो नासलो पूण ह्या गांवचो भायर सोदतालो. आपल्या घरांतलो भायर सोदतालो आनी असल्या दुयेंतींक सोदूंक वेतालो. खंय कोणूच ताका मेळत जाल्यार तांचे तो चुरचुरे कोत्तालो. ही हॅड कंपॅशन ऑन दॅम. तांची दया कोत्तालो आनी दया करून मनशेपणान तांकां हात लावन बरें कोत्तालो. आनी एके भाशेन दर एका दुयेंतीक तो रेस्पेतान मानान एक डिग्निटी एक वॅल्यू दितालो. ही यूज टू वॅल्यू ईच पर्सन अँड स्पेशली टेक केअर ऑफ दोज हू आर सीक. तांकां एके भाशेन हात लावन बरें उतर दिवन तो तांकां बरें कोत्तालो. आयज हो प्रश्न आमी आमकांच विचारुया. हांवें कितले पावटी दुसऱ्याशी गेलां कोणाची दूख ल्हव करूंक? हांव कितले पावटी दुसऱ्यांचे चुरचुरे केल्यात? ओ हांवें म्हजे दोळे धांकल्यात? हांवें म्हजे कान बंद केल्यात? कितले पावटी हांवें म्हजीं दारां बंद करून दवरल्यात? भायराल्यात दुसऱ्याचे कोश्ट हांवें पळोवंक नात. दुसऱ्याचे कोश्ट हांवें आयकूंक नात. दुसऱ्याच्या कोश्टांत हांव मिसूड जावंक ना. एके भाशेन म्हाकाच हांवें एक ओणत कशी बांदल्या. आय हॅव शिल्डेड माय सेल्फ, प्रोटेक्टेड माय सेल्फ फ्रॉम ऑल द सफरिंग्स ऑफ द पीपल अरावंड मी. एके भाशेन दुसरी कशी तांकां केल्यांत, पयस तांकां केल्यांत हांव दुसरे वाटेन गेलां. आनी देखूनच मोगाच्या बाबड्यांत आयज आमचें आपलेपण सेल्फ सेंटर्डनेस हॅज ग्रोन टू ग्रेट एक्सटेंट्स. So much so, our orphanages are becoming larger, our old age homes are becoming bigger, our hospitals are crowded. की आमी असल्या मनशाची पर्वा करिनात देखून आमची घरां जीं जाणट्यांक आसात, भुरग्यांक आसात, अनोथ भुरग्यांक आसात, ओपड्या वताक आसात ती चोडटात आनी वाडटात. आमी एके भाशेन दुसरे वाटेन गेल्या. आमचे दोळे धांकल्यात, आमचे कान धांकल्यात. चुरचुरे आमी करूंक नात. मदर ट्रिजा म्हणटाली आयज व्हडलें दुयेंस म्हणटात तें लेप्रसी न्हय, ट्युबरक्लोसीस न्हय. व्हडल्यांतलें व्हडलें दुयेंस आयज म्हणटात तें पीपल फील अनवॉन्टेड. तांकां कोणूच पर्वा करूंक ना. तांकां रिजेक्ट करून उडयल्यात, तांकां भायर घालून उडयल्यात. एके भाशेन ती कोश्टवतात कित्याक तांकां मोग ना. तांकां पर्वा कोत्तलो, तांकां आदार दितलो, काळजी घेतलो कोणूच ना देखून अदीक दुयेंसान ती पडटात. आपलोच मोग करूंक ती विसरतात.
मदर ट्रेजा अशेंय म्हणटाली, टुडे मोर अँड मोर पीपल बिकम नोबडी टू एनीबडी. आमी कोणाचीच न्हय, म्हजो घरचो पासून म्हजो न्हय जाता जेन्ना आमी दुयेंत जाता. And she was calling each person in the name of Jesus to be someone to somebody. आमी कोणाची तरी जावंक जाय. O Sotpati, the centurion, was nobody for that slave of his. तो फकत एक चाकर आसलोलो. ताका ताची पर्वा करूंक, काळजी घेवंक ताका गरजूच आसूंक ना. पूण तो सेंच्युरियन जावन जुदेव न्हू आसतलो. जेजूक येवन प्रार्थना एकदम पांयां पडलेल्या भाशेन मागणें कोत्ता. ताचे व्हडवडे तो भोगता, तो व्हडवडटा म्हूण मागता आनी ताका बरो करूंक आपले हात तो जोडटा. आयज आमकां होच उलो मोगाच्या भाव भयणांदो ह्या सोतपती भाशेन, सांत फ्रांसीस शावेरा भाशेन आनी जेजू भाशेन पेडेस्तांची काळजी घेवन आमी केरीत भाशेन पेकोडीचे सेवक जावं. To become the healers, to become those compassionate persons जे दुसऱ्यांक बरें उतर दितात, बरें कोत्तात. जेजू आमचे लागीं मागतालो, आय डिझायर mercy, not sacrifice. हांव तुमची दया मागता, न्हय सॅक्रिफीस. मिसां आयकली, आमी भेट केली, इतलें व्हडलें न्हय, आमी दया करप व्हडलें. आनी देखून मातयेवाच्या 25व्या आवेसवरान तो म्हणटालो, जेन्ना ल्हानाच्या ल्हानाक तुवें केलें, जेन्ना भुकेल्याक तुवें खावंक दिलें, ताणेल्याक तुवें पिवंक दिलें, दुयेंत आसलेल्याक तांची पोरांबूस काळजी तुवें घेतली, ती तुवें म्हाकाच केली. आयज आमी आपसुवार्थी जाल्या देखून जायते पावटी we have insulated, isolated ourselves and got into our own comfort zone. जितले आमी इतले दुकांतले, दुसऱ्याचे दुकांतले, दुसऱ्याचे पिडेंतले आमच्याच कुडान कोशींक गेल्यान. And we have built a comfort zone. घडये आमच्या गोरवाक लागून आमी तांचें कित्याक करचें, आमकां तांचें कित्याक पडना, अशें जायते पावटी आमी म्हणटा. मोगाच्या बाबड्यांदो आयज मनशां चड दुयेंत जातात, न्हय आमचे कुडीचे पिडेक लागून. जायतीं वखदां आमकां आसात. टुडे मोर अँड मोर पीपल सफर बिकॉज दे आर इमोशनली आयसोलेटेड. तांकां मोग करूंक कोणूच ना. आनी जितलो दुसरो मनीस तांचो मोग करिना, ती आपुणूच आपणाचो मोग करूंक विसोत्ता. आनी जेन्ना ती आपणाचोच मोग करूंक विसोत्ता, देव तांचो मोग कोत्ता म्हणून ती विसोत्ता. आनी देरफोर they get into this sickness more and more. जेन्ना एका भुरग्याक कळटा आपलो मोग आपलो आवय बापूय करिना म्हूण, तें चड आनी चड दुयेंत जाता. पूण जेन्ना ताका मोग आपलो आवय बापूय कोत्ता म्हणून भलायकी ताची वाडटा, चोडटा. आनी देखून मोगाच्या बाबड्यांदो आयज निश्चय करुया भाग्योंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन, जेजू भाशेन, that we love people and show that God loves them. की हांव तांचो मोग कोत्ता आनी देव म्हज्या मोगा वरवीं तांचो मोग कोत्ता म्हूण, आनी तांणी हे भाशेन आपणाचो देव मोग कोत्ता म्हूण जाणा जावंक आनी पेकोवणी घेवंक आमी पेकोवणीचे सेवक जावंक जाय. आमी केरीत भाशेन दुसऱ्यांक आतियारां कशीं जावंक जाय. आनी देखून जेजू भाशेन जो पिडा काडीत वेतालो आनी जितले पावटी तो कोणाकूच पडयतालो, आय वील टू क्लेन्स यू, आय वॉन्ट टू हील यू, I will come and heal you. सदांच आपल्या लागीं जाता तितले पावटी जेजू कोत्तालो. दुसरी ओस मोगाच्या बाबड्यांदो जेजू चुरचुरे कोत्तालो. He used to be compassionate and he used to even touch people, even lepers. ओ मोग तो दाखयतालो दुसऱ्या सोबे. जेन्ना आमी चुरचुरे कोत्ता, compassionate means I suffer with the other person, I realize what suffering is. आनी हांव एक आतियार कसो जाता, दुसऱ्याचेर हांव पडयतां, दुसऱ्याची काळजी हांव घेतां, दुसऱ्याक कळटा हो मनीस म्हजे विशीं चिंता म्हणून, तेन्ना त्या मनशाक पेकोवणी येता. हांव जेन्ना म्हजें चिंता जाल्यार हांव ताका पेकोवणी दिवंक पावना. आनी इतलीं आमी जाता मोगाच्या बाबड्यांदो की आमी दुसऱ्याची पेकोवणी दिवंक पावना, दुसऱ्याची दया करिना, दॅट वी आर नॉट कंपॅशनेट इनफ टू दी अदर्स. वी फेल टू बी कंपॅशनेट टू आवर सेल्स. Because we have never been compassionate.
म्हाका कितें जाल्यार हांव नको म्हजे सोबी हांवें कशी दोया दाखोवची ती. जेन्ना हांव दुयेंत पडटा तेन्ना म्हाकाच कळना हांवें कसो म्हजो परामूस करचो तो. जेन्ना हांव शिकलो चुरचुरे करूंक, जेन्ना हांव शिकलो दुसऱ्याक कंपॅशन दिवंक, तेन्ना मोगाच्या भाव भयणांनो हांव म्हाकाच कंपॅशन दिवंक शिकता. हांव मनशेपण म्हजेच सोबें दाखयता. जेन्ना आमी कंपॅशन दोया दुसऱ्या सोबें दाखयना हांव म्हजें मनशेपण विसोत्ता. I become like a stone, isolated, self-centered into my own cocoon. आनी देखून म्हाका कितें जाता तेन्ना म्हाकाच खबर आसची ना म्हज्या दुयेंसाची हांवें कसो परामूस करचो तो. देखून जो मनीस more and more he becomes compassionate to the other, and especially to those who are suffering, who are sick. He realizes what suffering is. And when he himself or herself suffers, तांच्यान परामूस तांचो करूं येतात. जी मनशां जितली दुसऱ्यांक दोया दाखयतात ती अदीक भलाकेन बोदतात. जितली दुसऱ्याचे पिडेस्तांची काळजी घेतात तांकां अदीक भलाकी मेळटा. ती हातयारां जातात पेकोवणीची. केदें भाग आमकां तुमकां केरीत भाशेन हातयारां जावंक टू बी चॅनल्स ऑफ हिलींग. आनी देखून आमची उतरां आमी उलयतना आमचे हात आमी आपोट्टाना सदांच वी हॅव टू पुट इट इन आवर हार्ट एंड इन आवर मायंड्स दॅट आय वील हॅव दिस टच ऑफ हिलींग. लेट माय वर्ड्स बी ऑलवेज ऑफ हिलींग, नॉट डिस्ट्रॉयींग एंड नॉट ऑफ सिकनेस or unhealth. Every time bringing the wholeness, every time bringing compassion to the other person, healing to the other person. आनी तिसरे सुवातेर मोगाच्या बाबड्यांदो जेन्ना आमी आमच्याच एके भाशेन कम्फर्ट झोनांतले भायर सोदतात जशें जेजून केलें, आमी एके भाशेन दुसऱ्यांक वालोर दिता, दुसऱ्याची डिग्निटी वाडयता. जेन्ना हांव एका दुयेंतीक विजीट कोत्ता तेन्ना हो दुयेंत आपलेच भितर इतलो कश्टवतालो, हांवें ताका विजीट केलें जाल्यार ताका एक मान मेळटा. आपलें मनशेपण तो ओळखून घेता. एके भाशेन भितर ताच्या काळजान पेकोवणी मेळटा. जेन्ना आमी आमच्या दुयेंतीचो कुयदाद घेता, तांकां तांची सेवा कोत्ता, ताका गमता हो मनीस, हो म्हजी भयण, हो म्हजो भाव, म्हजो पूत, हो म्हजी धूव म्हजो वालोर कोत्ता, म्हाका डिग्निटी दिता, म्हाका अदीक मनशाळ कोत्ता आनी आपुणूच तांकां पेकोवणी येता. आयज आमी इतली नोवेनां भाग्योंत फ्रांसीस शावेराची केली, तो ताचे भाशेन जावंक तो आमकां आपयता. हॉस्पिटलांनी जाय तो वेळ तो सादतालो आनी पेकोवणीची हातयारां जातालो. आनी ही कॉल्स ईच वन ऑफ अस हू हॅव दीस डिवोशन टुवर्ड्स हिम that each one of us become a vessel, a channel of healing, that we become a blessing, especially those people who are suffering. आमचे उद्देशी देवाचो मोग दुसऱ्यांक पावोवन दी, अदीक करून कश्टतोल्यांक दुयेंतींक पावोवंक देवाचो आदार आमकां मागुया. सगळीं उबी रावया. जेजूक ह्या लेप्राक म्हणटालो, म्हाका खुशी आसा तुका बरो करूंक. ह्या सोदपतीक तो म्हणटालो, हांव येतां आनी तुज्या चाकराक बरो कोत्ता. तो जेजू लागीं मागल्यार तो आमकां दितलोच म्हूण आमी थोडीच मागणी हे वेळार देवा मुखार घालुया. धोर्मीक फुडाऱ्यांनी पिडेस्तां सोवें आपलो हुस्को दाखोवन जेजू खोऱ्या गवल्या भाशेन सदांच ताचे सेवेक आयते जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. विस्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. राजकीय फुडाऱ्यांनी पिडेस्तांक बऱ्याक पडटल्यो भलायकी विशेंच्यो येवजण्यो चालीक लावन ते खरे समाज सेवक जावंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. विस्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. दोतोर नर्सींनी
बऱ्या मोनान पिडेस्तांचो इलाज आनी काळजी घेवंक आनी ह्या वरवीं पेकोवणी हाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. आमच्या कुटुंबांत आसलोल्या पिडेस्तां सोवें तांबो नासतना सेवा ओडपण करूंक आमी जेजू आनी बागयोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन वावरूंक आमकां बापाची मजत मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. कोनवाल्या बापा, आमच्या मागड्यांक दोयेन कांदी आनी बागयोंत फ्रांसिस्काचे विनोनीन आमकां सगल्यांक पेकोडीचे सेवक जावंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबा भयणांदो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार दे बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. स्वर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ली ही देणी एकठांय करून आमी तुका वोपोवन दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी कोरी भोक्ती ह्या संवसारान आमी करूंक पावता. तशेंच ताचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावोशें कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय वाता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वसूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर कार्यान सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजी पुर्विल्ली येवजण पूर्ण केली आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायल्लें देणें तो वैभवान पोत्तून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गीच्या सोड डोळबरा संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
बापा खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोस मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. त्याच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकाचें बोगसोणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाळताचो गोट पोरगोटया. तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी आग्रेता. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता. आनी जेजूची कूड रगो जीव तेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमांव ताच्या आदरी गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेळलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मोकामोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव क्वार मरये देवाचे माये सांगाती, तिजो पती भाग्यवान जुजे, भाग्यवान धर्मदूता सान फ्रांसीस सावेर आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक जितले पावटी जेजू लागीं भावार्थान मागले तो दितालो, पेकोवणी दितालो. तर आयज आमच्या दुयेंती पासत मागुया. मोटवाशी ह्या आमच्या भयणा पासत, माद्री पासत मागुया. आनी तेच भाशेन आमची सगल्यांची इतेसावा जेजूच्या मागण्यांत घालून हे वेळार स्वर्गीच्या बापाक उबारुया. सगळीं बराबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां नगोस आनी आमकां तायणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओत्रेकता. तर आमकां
तुजे उदार काकलुटीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजपुरी पृथ्वी आनी मेहमान तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ओ जावन आसा जेजू क्रिस्त सगल्यांक दुयेंतींक पिकोवणी दीत गेलो रोग पिडा बरो करीत गेलो ताचे भाशेन आमी पिकोवणीची आतियेरां जातात ती सेवक जातात ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजें पितरीचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याक घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बावतिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाउतिज्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासुया. सगळीं उबी रावुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाल बापा, ससनाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय. आनीक ह्या 2 दिसांच्या संवसारान अतीर वस्तू मदें आमी जियेताना सुर्गीचो वस्तूंचो मोग करूंक आनीक सदांच तोखतोल्या देण्यांक लुबदूंक तूं आमकां शिकयताय. ओ तुज्या जेवणाचो फोड आम्हा सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसूया. आयची मिसाची भेट समोर उबलोल्या पाद्र जोकी फेर्नांडीस ताका आनी सहबलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेच्या दाखोवणेच्या दिसांनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे परी. सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेलें आसा, थंय वचून तें करूं येता. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज संस्कारलेल्या उस्तुऱ्यां पासत भेटयलोलो दीस म्हणटूच केरीत भाशेन आमी तांचे पासत ह्या मिसांत मागला. चोथरायदोरची आयज सांजे आदेसा तशेंच फाल्यां आख्खो दीस कुमसारां आसची नात, पूण बागयोंत फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेचो उमाव चालू आसतलो. फाल्यां बागयोंत फ्रांसीस शावेराच्या फेस्ता दिसा मिसांचो वेळ हे परी. सकाळीं 4:45, 5, 6, 7:15 आनी 8:30 आनी दोबाजीक मीस 10:30 वरांचेर जातलें. हें मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. तशेंच दनपारां 12:15 मीस आसतलें आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. केरीत चोथरायदोरची फाल्यां सकाळीं आदेसा आमचो व्हीलचॅर कावंटर बंद आसतलो, पूण सांजे आदेसा 2 ते 6 तो उक्तो आसतलो. आनीक एक चोथरायदोरची फाल्यांच्या फेस्ता दिसा बागयोंत फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेचो उमाव सकाळीं 5 वरांचेर तावन सुरू जातलो. केरीत हे 2 कळोवण्यो फाल्यांच्या दिसांच्यो चोथरायदोरच्यो. डिसेंबराचे 4 8:30 मीस इंग्लीश भाशेन जातलें आनी त्या मिसार आमचो अपोस्तोलीक नुन्सियो येजमानपण चलयतलो. डिसेंबराचे 4 तावन आमची मिसां ह्या दिसांनी जातात तशीं चालू आसतलीं आनी ही मिसां आमचे डिओसिजेंतली दर एक फिरगो समोर ओपतली. ह्या मीस सोंपल्या उपरांत मागता आमचे सिस्टरी लागीं बासिलिकांत वयर कॉरिडरांत तुमी वेचें. सगल्यांनी उबी रावची. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. पिडेस्तांची काळजी घेवन पिकोवणेचे सेवक जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हडकार. बागयोंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर. बागयोंत फ्रांसीस शावेरा
जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतां आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागतां. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागतां आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकणटां. आमेन. San Francis Xaviera, Vodacura, Rati Samcha Moga, Lastolia, Besangal Saiba, Sharar Goicha, Sambalunamka, Gopal Tuja, Besangal Saiba, Sharar Goicha, Sambalunamka, Gopal Tuja. चौथरायदोची बागेंत फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेचो उमाव घेतना कोणेच फोटो ओ व्हिडिओ काडचो न्हय. मोगाळ भाव भयणीनो, व्हीलचॅर पास आसात तांकां रॅलिकेचो उमाव घेवंक वचूंक गेट म्हजे दावे वाटेन आसा. पास घेवन तुंय वेचें. पास घेवंक जाय ताणें तुमच्या पादविगारा लागीं नांवां दिवचीं वो ताची चीट हाडची. पादविगाराची चीट आसा वो दोतोराची सर्टिफिकेट आसा वो डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट आसा जाल्यार तुमच्यान कावंटरार वचूं येता. बेसिलिकेन 2 दिसा